विषय हो 2002 हांवें सुरू केला आनी म्हाज्या विशयाचेर जितले डिटेल अभ्यास हांवें केला तितलो म्हाका दिसना एकट्याय कोणें केला विशय आनी त्यामुळे म्हजें पत्र वता आसतना हे सगळे आस्पेक्ट तकलेन धरूनच पत्र केल्लें आसा. द लेटर इज सो क्लियर, आय डोंट सी एनी रिजन फॉर समवन टू स्टेप बियॉन्ड द लेटर. इट इज विदाउट प्रेजुडाइज. इट ओनली सेज that we are ready to talk for reasonable quantum within the parameters of the tribunal. हाचो अर्थ कितें? ट्रिब्युनलांनी 2015 सजेस्ट केल्लें तुमी उलोवंक शकता विथीन द पॅरामिटर्स. एकदां पॅरामिटरान धरले की विशय तो ट्रिब्युनलाच्या आंखणी भितरूच उरलो न्हय. ट्रिब्युनलाचे जेन्ना विशय जालो त्या वेळार आमची सगळ्यांत व्हडली डिफिकल्टी जी आशिल्ली ती म्हाका दिसता तुमी सॉल्व करतात. 2012 पासून आय वॉज अटेम्प्टिंग टू गेट गूड विटनेसीस बिफोर द ट्रिब्युनल. And we contacted so many NGOs and so many activists. तातलो फक्त राजेंद्र केरकार एक फुडें आयलो, ताजें साक्षी जाल्ली आसा. Besides that, all input has to be we were forced to create it by taking expertise outside book. आता तुमी जें कितें सगळें छापलें तातूंतल्यान I now know that so many reporters are expert on it. I now know so many NGOs are expert on it. So now I am listing based on that. हांवें नाटकर्णीक हांव दितलो तांकां सगळ्यांक हांव जेन्ना जेन्ना आमकां गरज लागतली पळय विटनेस म्हणून तेव्हा तांची एक्सपर्ट नॉलेज अबाउट हांवें जें कितें लेटर दिलां आय स्टँड बाय माय लेटर. माय लेटर इज परफेक्ट लिगली and I have taken all interest of Goa into consideration. No issue is over. That is, I am the one who fought Madai. In 2007, Congress, just 2 months prior to elections, Congress has compromised. I reversed it back. So, परत जाय जाल्यार डॉक्युमेंट assembly दाखयता सगळे.